Just imagine. प्रुडंटाचो ॲप माझ्या फोनार कित्याक डावनलोड जायना, कित्याक येना, कित्याक मेळना म्हाका? सकाळच्यान लागना, सकाळच्यान अजून. हॅलो मिस्टर टेक्निकल 2013 हांगा या मातसो. ए आयना रे. मातशें रे शाण्या, मातशें. कितें जालें? अरे प्रुडंटाचो ॲप येयला पळय, तो हांव डावनलोड करूंक सोदतां. म्हाज्या फोनार जाय म्हाका तो, पण येना मरे, कित्याक मातशें पळय. अरे बापया, प्रुडंटाचो ॲप डावनलोड करतलो जाल्यार स्मार्टफोन आसचो पडटा विथ एंड्रॉयड. तो मागीर प्ले स्टेशनार वचून प्रुडंट ॲप डावनलोड करचें पडटा. हो कसलो मोबायल तुजो? कितें जालें ह्या मोबायलाक? तुजो मोबायल MP3 विथ बेस्ट 3.2 मेगापिक्सल कॅमेरा मरे, हेजेर कसले डावनलोड जातले? मागीर बरो न्हू तर सेल म्हाजो. काड आनी पपायक मान तो काडून. दिवस पपाय रे, प्ले स्टोर घे, प्ले स्टोर. आज जनरल स्टोरासून हाडटा मरे सगळे, प्ले स्टोर आनी खंयचे आसा. Just imagine. कळ्ळें तुमकां इश्टानो? प्रुडंटाचो ॲप जर तुमकां तुमच्या फोनार जाय जाल्यार तो फोन म्हाज्या भशेन आसचो पडटा, स्मार्ट विथ एंड्रॉयड. मागीर प्ले स्टोरान वचून तो डावनलोड करप आनी मागीर न्यूज प्रोग्राम जाय ते जाय खंय वचा, प्रुडंटाचे सगळे प्रोग्राम, सगळे बातम्यो तुमच्या वांगडा भोवत येतल्यो. आनी दीस ॲप इज फ्री आं. मागीर पळयतात कितें, लागा कामाक. एक मिनिट पयलीं जस्ट इमॅजीन पळया न्ही मागीर. तर इश्टानो, जशें प्रुडंट गोंयचे नंबर 1 न्यूज आनी इन्फोटेनमेंट चॅनल टायम टू टायम स्वताक इम्प्रोवायज करीत आसता, तशेंच काँग्रेसीचो आलेक्स रेजिनाल्ड सुद्दां स्वताक तेणी इम्प्रोवायज केला आतां. आफ्टर ऑल ही फॉलोज प्रुडंट ऑन ट्विटर, ऑन फेसबूक, हांगा थंय. प्रेझेंटिंग बिफोर यू काँग्रेसमॅन आलेक्स रेजिनाल्ड इन अ न्यू अवतार, इन अ न्यू हेअरस्टायल. इश्टानो, दिग्विजय सिंग गोंयान येवन गेल्लेल्याक सगळ्यांक डिग्विनोमोनिया जाला काय कितें? काँग्रेसीचे लिडर्स कित्याक उलयताले ते उलयताच, पूण आतां BJPचे सुद्दां लिडर भरळपाक लागल्यात. लेटस्ट डिग्विनोमोनिया एफेक्टेड BJP मेंबर म्हटल्यार मिनिस्टर दयानंद मांद्रेकर काय कितें न्ही. हेज्याशीन कितें सांगता तें आयकोन आमकां भुतूर उडयता काय म्हणून भंयच दिसता आतां. जर घुसणारो आहा, येणारो आहा जाल्यार तिकडेसून सुद्दां येवंक शकता. थंयसून येवन हांगा दहशत तयार करूंक शकता, कितेंय करूंक शकता. मिनिस्टर मांद्रेकर, एक मिनिट, आमचे सेक्युरिटी सिस्टमाचेर तुजें कितें मत? आमच्यो सेक्युरिटी आहा, आमचे जे ह्या बॉर्डरी आहा, हे बॉर्डरींग हे कितें आहा? आतां हें म्हणजे कितें हांगा हें? आर्म्स एम्युनिशन सुद्दां भितर घेवन येणारो मनीस आहा, तो बॉर्डरीक जर पोटली घेवन थंय हेका देंवलो आनी बॉर्डरीक भायर सुद्दां तूं बशीक देंवलो आनी तूं फुडें येवन परत बशीन चडलो जाल्यार तांकां खंय सेक्युरिटी आहा? इंडिया पाकिस्तान बॉर्डरी वयरसून शिवोले बस स्टँडार मागीर बशीन फाटल्यान फुडल्यान कितें उलयलो तें कांयच कळोंक ना म्हाका. तूं सगळ्या लोकांक खबर, हांव उलयतां, हांव सांगता हो प्रश्न केवळ हांव कोणाक क्रिटिसायज करता अशें न्हू. पण दिसता तर तशेंच न्हू. कालांगूटचो MLA मायकल लोबो म्हणटा की ताका गोंयान प्ले बॉय नाका, ताका डान्स बार नाका. हांव नकळो, ताका कसली एलर्जी. अरे आमी जेन्ना टुरिजम वाडचे म्हणून प्रयत्न करता जाल्यार हो मनीस हा टुरिजम हांगासून ब्रेक कशें करचे हे प्रयत्न करता. सो सद्या आमचे गोंय, आमची स्टेट कशी चलता तर टुरिजम बरें ना जाल्यार? सद्या स्टेट आमी कशे चलताय खबर आहा? ते सगळ्यांक खबर आसा. आतां स्टेजीर सांगपाक स्टार्ट करशीत. 2 बोटी खंय तरी हांगा लागलेल्यो कॅसिनोच्यो, बोटी कॅसिनोच्यो. आवय कॅसिनोचेर तर कांयच उलोवनाका, बेश्टें कोत्रपण जातलें तुजें. Just imagine. हे कांयच न्हू. मांद्रेकर तरी बरो आसा. डिग्विनोमोनिया जाल्लेले डॉक्टर विल्फ्रेड मिस्किता ते कितें म्हणटा तें आयकत जाल्यार पांयां सकयली जमीन सरकतली, तकले वयलो वीग हुबोवन वयतलो. The Supreme Court of India says that nothing wrong with dance bar. Now who are we to say the Supreme Court is wrong? If alcohol, which is the worst of all, is freely flowing to the gutters and streets of Goa, I do not know why you have objections about other things.
करूं जतन लाख मगर मन मचल मचल जाए, मचल मचल जाए. इवन सुदीन ढवळीकर PWD मिनिस्टर सुद्धा या दिसांनी कितें उलोवपाक लागला. डिग्विनोमोनिया. Just imagine. अरे सुदीन रस्त्याच्यो जाळ्यो जाल्यात जाळ्यो. कोणे केल्या रस्ते? कसली कामां ही? कोणे केल्या? रस्ते सारखे जावपाची गरज आहा. होणकुला पडल्या सगळ्या कडेन. आणि जोपर्यंत आमी हें करना तोपर्यंत कितलेय अशे सेफ्टी वीक तयार केले जाल्यार सुद्दां उपयोग ना. हे तूच म्हणटा स्वता? डान्स बारांचेर तुजें कितें मत? की प्रत्येकान मनान तयार जावचे. मनान तयार आसचे. आमचे गोंयकार भुरगे तर सदांच तयार आसता. ते 15-16 वर्साचे जाता म्हटल्यार चालू जाता. छे, हांवें तशें काय म्हणूंक ना. तशें काय म्हणूंक ना. आज म्हाका खूब खुशी जाता जेन्ना एक्सिडेंटचे हे मागले. एक्सिडेंटाचे हें मागले म्हण तुका खूब खोशी जाता. म्हणून तूं रस्ते सारके करिना रे. तुका बरें दिसता न्हू लोक पडटा आनी धोपडून फोडून बिडून गेला. बरें, वॉट इज दी पॉप्युलॅरिटी ऑफ दीस गव्हर्मेंट? वॉट यू हॅव टू से अबाउट पॉप्युलॅरिटी ऑफ दीस गव्हर्मेंट नाव? इट इज डिक्रीजिंग डे बाय डे. Oh really? That does not mean we won the race. Keep it in mind. I hope you are aware that you are not here as the Maharashtrawadi Gomantak Party MLA. नी win the race बी म्हणटा थंय इलेक्शनाचे भाशणां बी. मिनिस्टर सध्या गोंयांत 8 लाख टू व्हिलरी गोंयांत धांवतात. आणि गोंयांत गाडयो वाडत आसा पण रस्ते काय रुंद जायना. दे आर नॉट गेटिंग वायडन्ड द रोड्स. त्या खातीर सगळ्या लोकांक म्हजी विनंती आसा जोपर्यंत रस्ते रुंद जायना तोपर्यंत लोकांनी टू व्हिलरी घेवपाच्योच ना तर पदक्रमण करीत कामार वचपाचें. म्हाका एक दीस एक मोटरसायकल वालो मेळ्ळो. कळ्ळें कोण तो टू व्हिलर वालो कळ्ळें म्हाका. आनी काय उलोवं नाका. मोटरसायकल वालो कोण तो कळ्ळें. बेश्टें कोत्रमण जातलें ओग्गी रावता. आज म्हाका हांगा आपयलो. एक व्हडली घोड चूक केली अशें कोण म्हणटा? कोण म्हणटा रे तो? अशें कोण म्हणिना. बेश्टें कितेंचें कितें आयकुपा येता कान वाजतात. Just imagine. इश्टानो ह्या सगळ्या गजालींनी तुमी अजाप जाले आसतले पूण खरो शॉक बसलो तो गोवा क्रिकेट असोसिएशनाक जेन्ना तांचो फर्स्ट व्हायस प्रेसिडेंट मिनिस्टर फ्रांसीस डिसोजान अचानक पर्वरी ऑफिसान तांकां भेट दिली त्या दिसा. आमी पळयलें की चेतन देसाय ऑलरेडी भियारलेलो पेट्रिफायड जाल्लो घामाघूम जाल्लो आनी आमकां पळोवन जस्ट इमॅजिन तो आनीक घामाघूम जालो. मागीर म्हटलें माणुसकीच्या नजरेन आमी ताका कांय अशे प्रश्न विचारले ना. आसूं म्हटलें सदांच कितें जस्ट इमॅजिन सदांच प्रश्न विचारप. आमी बेश्टे अशें वचून येवं शकना खाली हात. पूण सडनली फ्रांसीस डिसोजा क्रिकेटी भितर कसलो इंट्रस्ट? रेवेन्यू? बट हाव कम? ही इज अ फार्मर न्हू. तोच म्हणटा आय एम अ फार्मर, वी आर फार्मर्स म्हणटा तो फ्रांसीस डिसोजा. आम्ही मूळ सगळे शेतकरी. गोंयकार म्हणजे शेतकरी. सगळे शेती सगळे कडेन शेती आसली. ही एक्चुअली कोणाची ओरिजिनल लायन सांगा पळोवया. I stand here not as a politician or leader of the opposition. I stand here as a farmer. कोण तरी सांगतालो म्हाका की लव मामलेदाराक खंय एक गजाल 3 फावटी सांगची पडटा जाल्यारूच खंय तेजी कामां जाता. जाल्यार कोण कानारूच घेयना अशें तेजें. आमी कन्फर्म करुया खरेंच तशें कित्याक लवचे बेश्टे म्हाजो फ्रेंड तो कित्याक हांव बेश्टे दुसऱ्यांचें आयकून हें करूं. लव गोंयचे भाग्य विधाते भाऊसाहेब बांदोडकरांची पुण्यतिथी जाली. मगो पक्षाचो आतां फुडलो संकल्प कितें? लोकांक लोकशाही. येस 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 लोकांक लोकशाहीन फुडें वागता असो एक मोगो पक्षाचो दबदबो आशिल्लो तो परत रिटेन करपा खातीर, तो परत रिगेन करपा खातीर, तो परत रिस्टोर करपा खातीर. रिटेन करपा खातीर, रिगेन करपा खातीर, रिस्टोर करपा खातीर मोगो पक्ष नवे जोमान फुडें वचपाक सोदता आनी एक नवी सिंहगर्जना. राव फुडलें हांव सांगता. नवीन सिंहगर्जना, नवीन लायन्स रोर, नवीन लायन ग्रावलिंग्स अशें करून आमी मोगो पक्ष फुडें वचपाक सोदता.
लव तरी परवडलो. भाऊसाहेब बांदोडकराच्या पुण्यतिथीच्या निमतान आमी जेन्ना रवी नायक आदले होम मिनिस्टराक 1-2 शब्द उलयता काय म्हणून कॅमेरार आपयले तेन्ना आयज तेजी 40वी रवी या मरे आनी फाटी जाता भुरग्यां फाटल्यान जाल्यार या बरें या बरें अरे यार आदी पाटील प्रिंसिपल तो रावना रायकार खंय पयस रावता भुरग्यांक दिसोनी मरे आसा म्हणून आता अख्ख्या फोंड्यांक आमंत्रण दिता काय कितें रवी बाब. तू स्टार्ट करता म्हटल्यार आमची कॅसेट सोंपतली हांगा. रिकॉर्डिंग केन्ना करपाचें यो रे तूं यो रे बरें आमी घेवया कितें आतां कितें आमी एक बारीकसो विसव घेवया. पण इश्टानो विसरून वयच्या पयलीं एक बारीकशें अनाउन्समेंट जे हांव एवरी एपिसोड करता हाली की तुमच्या भितर जर एक बरो कलाकार आसा, बरो मिमिक्री आर्टिस्ट आसा, बरो स्क्रिप्ट रायटर आसा, कॉमेडी, जाल्यार तुमी ह्या नंबरार म्हाका फोन करा 8390-540-510. आणि सध्या आमचे ऑडिशन्स एक फेज ऑडिशन्साची जाल्लेली आसा, बरो रिस्पॉन्स गावलेलो आसा. सेकंड फेज ऑडिशनाची आमची स्टार्ट जातली रोकडीच. आणि तुम्ही म्हाका फोन केलो और म्हाका तुमी मिस कॉल सुद्दां दिवं शकता. हांव तुमकां परत फोन करता. ऑडिशन दिया आनी तुमकां चान्स मेळटलो जस्ट इमॅजिनाच्या फ्युचर एपिसोडान भाग घेवपाचो. सो प्लीज कॉल ऑन दीस नंबर आणि तुमच्या भितरल्या कलाकाराक अनलीश करा इन जस्ट इमॅजिन. पण त्याच्या पयलीं ऑडिशन्स आणि त्याच्या पयलीं एक बारीकसो विसव. Just imagine.